तुझा आवाज नका तुका सांगता न्हू तुका सांगता गेटी बाहेर एम्ब्युलन्स काढ म्हणल्या काढया प्रॉब्लेम ना सर दिगंबर कामतीन आमचे मडगावचे MLA याने इनिशिएटिव्ह घेऊन मडगावची 4 सेंटरां सिलेक्ट करून तेंचे आपल्याक वॅक्सिनेशन सेंटर करून दिवचे म्हणून मागणी करून ती अप्रुवल बी करून घेतली। तशेंच आमचे हेल्थ सेंटरा कडल्यान परमिशन घेतले अप्रुवल घेतले आणि तशेंच 2 जेंकां येवपाक वचपाक जायना तांकां 2 व्हॅनी दिल्यो मोबायल व्हॅन्स तांकां हाडपा व्हरपा सुविधा खातीर आणि जेंच्यान सारकेंच जायना दोन वहा बॅडरिडन तेंचे खातीर घरान वचून वॅक्सिनेशन दी म्हणून हेंय सांगलें आनी थंय कितें अरेंजमेंट जाय लायक च्या स्नॅक्स आणि वॉटर बॉटल्स लंच इवनिंग कितें जाय स्नॅक्स ते सगळं अरेंजमेंट केला। सडनली एक गाडी आयली 2-3 भायर गेटी भायर म्हणपाक लागले आमकां भितर सोड कित्याक वॅक्सिनेशन घेवपाक आयल्या जाल्यार तुमी येयात आपली मडगांवाच्या वाठारान कोणी येवपाक खंय गोंयच्या वाठारान कोणी येवन वॅक्सिन घेवपाक शकता ना आमी BJPचे कार्यकर्ते आमकां उदक दिवपाक आमी सगळे आमी केला अरेंजमेंट तुमी म्हळ्यार हांगा बेश्टी गर्दी करनाकात ताचेर इशू बोवाळ आमी BJPचे तितूंतलो तेंचो एक कार्यकर्तो भितर वचून एक बायलेन आपले कपडे काडल्यात वॅक्सिन घेवपाक थंय वचून त्या बायलेक पळयता उब रावन हांवें विचारलें तूं कित्याक हांगा ना आमी 4 सेंटरान 3 सेंटरान अशें केलां आमकां एलाव आसा खंयच्या कार्यकर्त्याक जावं खंयच्या दादल्या मनशाक एक बायल ओपन जावन इंजेक्शन घेता तेका वचून पळोवपाचो रायट आसा। मुकेश पटेल तो म्हाका सांगता आपल्याक खंय रायट आसा पळोवपाक आतां म्हाका हें सांगचें सगळ्यांनी की खंयच्या दादल्याक त्या बायलेक वचून पळोवपाचो रायट आसा हें सांगलां म्हणून बोवाळसून आनी कांय ना आनी आमी ते दिवली पेटोवपाक दिवना तांकां ते कितें करतात येतात शो आमचे कडेन लिस्ट आसा आमी सगळ्यांची नांवां घेतल्यात लोकांक आमी कन्विन्स केला लोकांक आमी सांगला की बाबा कोविडाचे इंजेक्शनां कितें घेतले कित्याक हें कितें बरें कावन्सिलींग करून तांकां हाडला पूण हे येतात थंय दिवली पेटयतात फोटो मारतात शो ऑफ करतात म्हणनाका आमची 2-3 घरांनी हांगा कोवीड जावन एक्सपायर्ड जाल्ली आसात तेंची घरान दिवली पेटयली अजून चालूच आसा हांगा म्हणलें म्हाका शो ऑफ करपा नाका दिवली पेटोवन आनी जालें म्हणून तेंचो बोवाळ पुलिसांक आपयलें आनी पुलिसान तांकां सांगलें ना तुमकां रायट ना हांगा हे पार्टीचें कांय चलना हांगा BJP काँग्रेस काय ना तुमी हांगा वचा हांगची म्हूण टिका उत्सव डिस्टर्ब करपाचो आयचो 4थो दीस मडगांवचे काँग्रेस कमिटी आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा इतले लेवलाचेर गेल्लो आसा की आपले गुंडांक हाडून दैवज्ञ समाजा भायर हॉला भायर तो उबे केल्या आनी आमची एम्ब्युलन्स सुद्दां जी भितर दवरिल्ली आसा एम्ब्युलन्स म्हणले प्रोटोकॉल जेन्ना टिका उत्सव चलता तेन्ना कोणा वॅक्सिनेशन करना फुडें कोणा कितें इमर्जन्सी जाली जाल्यार ताका इमिजिएटली शिफ्ट करचो पडटा आनी त्या खातीर आमकां रिक्वेस्ट केल्ले हेल्थ ऑफिसरान की तुमचे कडेन एम्ब्युलन्स आसा जाल्यार ती तुमी हाडून दवरची म्हणून आनी आमची ती एम्ब्युलन्स आसा पळय ती स्पॉन्सर्ड एम्ब्युलन्स पार्टीची एम्ब्युलन्स भारतीय जनता पार्टीची ताचेर भारतीय जनता पार्टीचो लोगो आशिल्लो ती एम्ब्युलन्स आमी भितर दवरिल्ली आनी ती एम्ब्युलन्स हे सगळे काँग्रेस वर्कर फ्रस्ट्रेटेड तांणी ते पुलिसाक सांगून काडपा लायली आनी आमी काडली ती एम्ब्युलन्स आमी पुलिसाक रिस्पेक्ट केलो हे जे आसा पळय दिस इज द एंड ऑफ द बिगिनींग ऑफ लिडर ऑफ ऑपोजिशन